नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दितात. आज आमी कोंकणीची उदरगत, सरकारची भुमिका ह्या विशीं चर्चा करून हांगा जमिल्ले आसात. आमचे मदीं 3 म्हत्वाचे मानेस्त आसात. आमचे मदीं आसात दिलीप बोरकार, जे कोंकणी साहित्यीक बिंब मासिकाचे संपादक आनीक एक बरो वावुरपी जाणें कोंकणी चळवळीन वांटो घेतला. आमचे मदीं आसात एडवोकेट यतीश बाब नायक. यतीश हे एक बरे आदोगाद एक राजकीय क्रियाशील अशे कार्यकर्ते आनी जांकां कोंकणी बद्दल आस्था आसा. सरकारान कोंकणी संदर्भात कितें करूं येता हाजो अभ्यास ताणें केल्लो आसा. आमचे मदीं आसात दामोदर घाणेकार. आमी दामोदर घाणेकार हांकां खोशकार म्हणून वळखतात, पूण म्हत्वाची तांची भुमिका ही फाटली कितलींशीं वर्सांची एक कोंकणीचो एक खडेगांठ सेवक अशी आसा. खंयचीच पदां घेनासतना फाटल्यान रावन घाणेकार हांणी कोंकणीची जी पळय सेवा केल्या ती तोखणायेची आसा. आयज आमी ह्या चर्चेक सुरवात करतात. काल गोंयचो घटक राज्य जालो, 35वें घटक राज्य दीस म्हणून काल आमी मनयलो. ह्या वेळार जो राजकीय शासकीय सुवाळो जालो तातूंत भितर गोंयचे गव्हर्नरान एक म्हत्वाचें विधान केलें. ताणें म्हणलें की गोंयची कोंकणी ही 5 राज्यांनी उलयतात आनी ती उलयता आसतना तो म्हणटा की प्रत्येक कडेन राजभास ती आसतलीच अशें ना. गोंयान आसा, पूण बाकी कडेन कोंकणीक मेकळीक दिवपाक, कोंकणी बद्दल चड विकास जावपा खातीर केंद्र सरकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. आनी ताणें आपूण सांगता, आपूण एक राज्यपाल म्हूण सांगता अशें न्ही, पूण ताणें म्हणलें की कोंकणीक खाशेलो दर्जो दिवपाची गरज आसा. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कांय विधानां केलीं. ताणें म्हणलें गोंयांक जें घटक राज्य मेळ्ळें तें कोंकणीक लागून मेळ्ळें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री आसतना तुमी गोंयची भास ठरयात, राजभास ठरयात, घटक राज्य आपोवप येतलें अशें तरेचें विधान ताणें केल्लें. आनी ताचे नंतर तुमी जाणात गोंयान भितर कोंकणी राजभास जाली. ह्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यांनी उलयतना म्हळें की कोंकणीक चड सोंपेपणां दिवपाची गरज आसा. कोंकणीच्या विकासाक जे कितें आडखळी आसा त्यो पयस करपाची गरज आसा. आनी ह्या संदर्भांत कोंकणीचो विकास आतां आडखळून उरचो ना अशें तरेचें एक वातावरण ह्या दोनीय जे म्हत्वाचे फुडारी आसात तांणी ह्या वेळार केल्ल्यान निर्माण जाल्लें आसा. आतां आमच्या चर्चेचो विशय आसा तोच. आमचो चर्चेचो विशय आसा की कोंकणी मुखार आडखळी आसात काय कितें, सरकार कोंकणीक सवलती दिवपाक कितलो प्रयत्न करता काय कितें, आनी तिसरो खाजगी लेवलाचेर, कारण सगळें सरकारा कडेन पातयेवन सरकाराचेर सोंपोवन जावचें ना. सरकारा भायर स्वयंसेवी पातळीचेर आमी कोंकणीच्या उदरगती संदर्भात कितें करतात, आमी योग्य पावलां घालतात काय कितें, आमकां यश अपयश येता काय कितें, ह्या संदर्भात आमी चर्चा करपाची आसात. हांव सगळ्यान पयलीं दिलीप बोरकार हांचे कडेन मागतां की दिलीप, तुजे ह्या संदर्भांतल्यो भावना तुवें व्यक्त करच्यो. एक गजाल म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक आपली भास कोंकणी आसतना तिका स्पेशल स्टेटस मागप जावं आनी कितें मागप हें खरें म्हळ्यार म्हाका तितलेशें बरें सारकें दिसना. कित्याक गोंयकार हो कोंकणीचे बाबतींत, गोंय राज्या बाबतींत सदांच रायटर आनी फायटर म्हणून वागत आयिल्लो आसा. आमी आज मेरेन जें कितें घेतलां तें सगळें झगडून घेतलां. आनी अशे वेळाचेर मागीर तो राज्यपाल जावं मुख्यमंत्री जावं जाणी गोंयचे कोंकणी पासत म्हणा जावं आनी कित्या खातीर व्हडलेशें कांय करूंकूच ना, पूण ते कोंकणीच्या नांवान सगळीं सुखां भोगतात. अशे वेळार तांणी एक जाणविकाय लक्षांत घेवपाक जाय. ऑफकोर्स गव्हर्नरचें म्हणना, तो एक बरो व्हडलो लेखक आनी ताका भाशे विशीं आनी सगळे गजाली विशीं खुबशी आपुलकी आसा म्हणून ताणें तें भाश्य केलां. पूण जेन्ना आमच्या मुख्यमंत्र्याक जेन्ना म्हणून दिसता की गोंयाक स्टेटस दिवपाक जाय किंवा गोंयची उदरगत करपाक जाय, म्हणजे तूं कितें करूंक सोदता? अरे पापया, ती तुजी भास न्ही. त्या भाशेचेर तूं निवडून आयला, त्या भाशेचेर तूं आमदार जालो, त्या भाशेचेर तूं मुख्यमंत्री म्हणून काम करता. अशे वेळाचेर लोकांनी सांगचे बदला तुवेंच पॉलिसी थारोवपाक जाय आशिल्ली आनी तुवें गोंयचें एक राज्य घडोवपा खातीर, कोंकणी राज्य घडोवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. आनी तें घडोवपा खातीर जर तूं कितें अडचण आसा, कसली मदत जाय जाल्यार म्हजे सारके मनीस, घाणेकारा सारके मनीस चळवळीन तसो व्हडलोसो नाशिल्लो. आमी आसात, खुबशे आसा, उदय भेंब्रो आसा,
ताळे मुखार येवन कसलेंच फाटी फुडें पळयनासतना किंवा मोठेपण बाळगिनासतना आमी तुमकां मदत करपाक तयार आसात. तुमी फक्त तयार जायात आमकां कोंकणी राज्य घडोवपाक जाय म्हणून. आमी सामके तुजे सेवक कशे ते आसात. कित्याक तूं गोंयचो पयलो नागरीक आनी पयल्या नागरिकाचें कर्तव्य आसा गोंयची राजभास कोंकणी जी आसा तिका सारकें मान दिवपाचो, म्हत्व दिवपाचो. कित्याक ते स्वाभिमानाची गजाल. हांव तुजे कडेन येता. हय. दामोदर, तूंय एक कोंकणीचो खडेगांठ सेवक. तूं म्हाका आतां उदास दिसता कारण तुज्या टीव्हीचेर तुका पळयता तूं सकयल घालून तकली सकयल घालून बशिल्लो. तुवें बरें वयर एक दिलीपाचें बरें आयकता. तर हांव तुका तेंच विचारता की कोंकणीक सरकारान सोंपेपणी दिवपाची गरज आसा. सोंपेपणां म्हणजे कितें? राजभास आसा ती चालीक लावपाची आनी कांय करपाचें ना. चालीक लावपाची म्हळ्यार कितें करपाचें सांग मरे. तूं चालीक लावपाचें म्हणजे सांग हांवें 555 दिसाचें आमचें आंदोलन जालें. हय. ताजे उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. एक मदीं एक PDF सरकार आयलें. चर्चिल मुख्यमंत्री जालो तेन्ना मोराश बाबान फुडें सरून वर्ग सुरू केले सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर. हांवें 5 वर्ग घेतले पणजेन डॉन इश्कॉलान. 5 वर्ग चलयले 40 दिसांचे. मागीर फुडें कितें जालें? ते लोक निवृत्त जावनूय गेले. ना ना, हांव तुका तें म्हणना. तुमची मागणी तितलीच आसा सरकारी कर्मचाऱ्यांक कोंकणी शिकोवची इतलीच मागणी राजभास चालीक लावप म्हळ्यार? तांतल्यान 90% प्रश्न सुट्टले. सरकारी फलक बदलात, सरकारी आमंत्रणां बदलात. सगळे चार आमंत्रणां भाशांनी कोंकणी काडटा. सगळे आमंत्रणां कोंकणीन आसतात. 4 भाशांनी आसात. बस आसतली गरज ना. एकच कोंकणी गरज ना. हय. बरें. आनी कोणाक मराठी कळपाक ती इंग्लीश एलिझाबेथीक. यतीश बाब, तुवें गोंधळ पळयलो न्ही, तर म्हाका जाय तुजे कडल्यान असो मतां आयकली. हय मतां आयकली आनी तुजो गोंधळ वाडपाक शक्यता की तुज्या मतान कोंकणीची वाड जावप, कोंकणीचो विकास जावप, कोंकणी राजभाशेचें इम्प्लिमेंटेशन जावप म्हळ्यार कितें? पळया, हय जेन्ना काल कोंकणी भाशा मंडळाक हय राज्यपालान ताची तोखणाय केली, हय तांकां एप्रिसिएशन भेटयलें, हय हाजे वयल्यान दिसून येता हय की खाजगी खूब संस्था आसा हय ज्यांची कॉन्ट्रिब्युशन कोंकणी खातीर खूब आहा. हय इंडिविज्युअल लोक आसा, बरोबर दिलीप बाब आसा, बरोबर काणेकार बाब आसा, बरोबर तुमी आसा, बरोबर ज्यांचे कोंकणी कॉन्ट्रिब्युशन खूब आहा. आय फील सगळें सरकाराचेर हें करून जायना. सारकें, हांव सरकारान तशें करूंकूच जाय. बरोबर. संचालनालय आसा, बरोबर. ताज्या मार्फत इम्प्रुवमेंट सजेशनां घेवंकूच जाय. Correct. आनी ती कंटिन्युअस प्रोसेस तो बरोबर दॅट इज देर. पूण म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी एक निश्चय करपाची गरज आसा आनी गोंयचे लोक प्रोएक्टीव जावपाची गरज आसा. आतां हांव सामकें. कित्याक म्हणटा, सामकें खरें. काल हांव एका लिटररी फेस्टिवलाक गेल्लो माकिनेज पॅलेसीन. बरोबर. विवेक मिनीस जालें, बरोबर लिबर्टी आनी लायट फेस्टिवल. करेक्ट थंय हांवें एक परिसंवाद आयकलो ब्युटिफूल सारको, राजेश बाब पेडणेकराचो आनी तो साईनाथ बाब उसकयकराचो. बरोबर दे हॅव तांचो तो चित्रपट शॉर्ट फिल्म कांजाक सिलेक्ट जाल्लें कोंकणीचें, बरोबर. वागरो म्हणून. बरोबर सो ताजेर तो साईनाथ बाब उलयतालो हय. की एकूच म्हणटा आपली विनवणी आसा, हय थिएटर भरपाक जाय. हय कोंकणीचे लोक म्हणटा, बरोबर. प्रेक्षक जे आसा बरोबर. ते कोंकणीचे प्रेक्षक थिएटर म्हणसर पावपाक जाय. बरोबर. आनी ही जापसालदारकी कोणाची? ही बरोबर. जापसालदारकी लोकांची. सो सारकें. म्हाका दिसता 3 गोश्टी लोकांनी सामक्यो निश्चय घेवन काम कार्यरत जावपाची गरज आसा. बरोबर. एक म्हणल्यार जाता तितली कोंकणी उलय. हांव गाणेकार बाबान सांगलां तें एक्स्ट्रीम मत आसा, ताजेर हांव 100% हें ना, फेवरान ना बरोबर. की फक्त कोंकणी वापरा आनी खंयची वापरूं नाका म्हणून. हय. कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन चलयता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी कन्सिडर करच्यो पडटा. कोंकणीक प्राधान्य दिवंकूच जाय, हातूंत दुबाव ना. बरोबर. कोंकणीक दिवंकूच जाय. पूण वॉट आय सजेस्ट, लोकांनी जाता तितली कोंकणी उलया, सारकें जाता तितले कोंकणींतल्यान वेवहार करा. सारकें सेकंड, कोंकणीन जी पुस्तकां बरयता, दिलीप बाबा सारको मनीस बिंब हें काडटा, मॅगझीन काडटा, बरोबर. जाता तितल्या लोकांनी घेवप तें. सारकें भांगरभुंया सारको पेपर, हांव कित्याक म्हणटा, तो कोणाचोय पेपर जावं कितेंय जावं, एक कोंकणीचो पेपर आहा, सुनाप्रांत गेलो, एक मॅगझीन आहा कोंकणीचें, तें चलपाक जाय. जाग आसा. जाग आसा ते तुमी हें करता, तें चलपाक जाय. 1-2 मॅगझिनां उरल्या, एक पेपर उरला.
हार्डली कितें अशे तरेन आसा कोंकणीचें. आनी थर्ड, कोंकणी चित्रपटां जीं येता ती चित्रपटां वचून पळोवपाची गरज आसा. बरोबर. सो ह्यो म्हाका गोश्टी- दिलीप पळय, आमी सगळे सरकारान तुमकां एक संवय जाल्या सगळे सरकारान करचें. तुमचो एक कोंकणी सिनेमा लोक पळोवपाक येना मरे. ना, इतले राजबाब- बरे सिनेमा जाले हाजे पयलीं पळोवपाक येनात. राजबाब पळय, हय. आतां आमी एका काळाचेर गोंयांत आमी नाटकाची सर्त सुरू केली कला अकादमी. हय. तातूंत हांव पुंडलीक नायक बी सगळे मुखार आशिल्ले आनी नाटकाची स्पर्धा सुरू केली. आनी त्या वेळाचेर खरेंच आमी दर्जेदार नाटकां दिताले. बरोबर. आनी कालूच पयर भरत नायक भायर पडला. हय. तो इतलो बरो एक्टर आशिल्लो की भरत नायक एक्टींग करता म्हणून पळयत जाल्यार थिएटर फूल जाताले. पुंडलीक नायकाचें नाटक आसा म्हणून कळत जर आसत जाल्यार लोक गर्दी करताले. म्हणटकच जर बरो प्रॉडक्ट जर कोणी जर दीत जाल्यार लोक गर्दी करून येतात. बरे पिक्चर जर येत जाल्यार लोक मुद्दम जावन येता. पूण जालां कितें, आमकां गोंयकारांक एक न्यूनगंड स्वभाव मनशाचो आसा. कोंकणी म्हणटकच फालतू, मागीर मराठी जावं हिंदी जावं इंग्लीश जावं खंयचे सिनेमा नाटक तें बरें अशें. ती तांच्या मनाची जी ती मानसिकता आसा तो तांचे काडून उडोवपाक जाय आनी त्या खातीर वेगवेगळे प्रयत्न जावपाक जाय. तेच हांव म्हणटा न्ही, हांव घाणेकार तेच म्हणटा, लोकांच्या मनांतली मानसिकता दिलीप म्हणटा जी आसा. मानसिकता कितें, आपलें आसा तें खोटावपाचें, आपलें आसा तें पळोवप ना. पण ही चळवळ खऱ्या अर्थान जाल्या. हांव तेच म्हणटा न्ही, चळवळ कोंकणीची जावप म्हळ्यार कितें आशिल्लें जावप. फक्त सरकारान तुमी राजभाशा करून घेतली, ताज्या नंतर बरें साहित्य तयार जाता काय कितें, त्या बऱ्या साहित्यांतल्यान बरें कस लावपी साहित्याक पुरस्कार मेळटात काय कितें, हें साहित्य लोकां मेरेन पावता काय कितें, लोकां मेरेन पावन लोकांचो प्रतिसाद वाचकांक आनी लेखक मेळप, ही जी पळय चळवळीचो भाग तो हो न्ही. तो मराठीन चलता, महाराष्ट्रान चलता ही चळवळ. तुमचे कडेन खंय आसा ती सांग म्हाका गाणेकार. पयलीं अशें जातालें पुस्तकां पयलीं जातालें तेन्ना, आज जाता ना, आज जायना. आज कित्याक पुस्तक आयलें की ताचेर- तुमची चळवळ थंड पडल्या. म्हाका हें सारकें फ्रँकली सांग. आज मान्य कर. चड थंड थंड पडल्यानी चळवळ सोंपल्या, कित्याक सगळे तृप्त जाल्या, सगळे तृप्त. सगळ्यांक जाय ते सगळे सगळ्यांची पोटां व्यवस्थीत भरल्या. मेळ्ळा, व्यवस्थीत जगतात. ह्या हाजेर तुमचे दोगी जाणांचे एकमत आहा तें पण सगळ्यांची बरें पोटां दिसता. भरल्या. आणि जालें कितें की आवाज काडीत जाल्यार सरकारा कडेन जें कितें मेळपाचें आसा तेवूय मेळचें तें ना मेळचें ना. म्हूण चुप्प बसपाचें. म्हाका दिलीप तूं एक सांग, तूं कोंकणी अकादमीक तेंकून रावता, हय. तर कोंकणी अकादमीचें काम कितें चल्लां हाजेर उलोवया न्ही. अरे हांव 3 म्हयने कोंकणी अकादमी अध्यक्ष आशिल्लो, म्हाका थंयच्यान उखलून भायर मारलो, म्हाका 3 वर्सां कंप्लीट करूंक दिलेच ना. अशा वेळाचेर कोंकणी अकादमी कडल्यान कितें अपेक्षा बाळगुपाची, तरी अपेक्षा बाळगुया. कित्याक कोंकणी अकादमी एक निश्चित कारणाक लागून स्थापन केल्ली. त्या वेळार गव्हर्नर म्हण, भाऊ काकोडकार म्हण हांणी केल्ली. पूण आज कितें जालां, आज थंय 5 बोडकां बसून आसतात, पगार खातात. कितें म्हळ्यार कांयच ना. तांकां विचारलें कितें चल्लां, ते म्हणटा आमकां फंड ना, तुमकां पगार दिवपाक फंड मेळटा तितलोच मेळटा म्हणटा. म्हणटकच तुमी कांयच करपाक ना जाल्यार बसतात कित्याक, थंयच्यान भायर सरात, मुख्यमंत्री दारान वचात, ही अकादमी तूं बंद करता काय ना अशें सडेतोड विचारात न्ही ताका. तशें विचारूंक जाय, तशें कोण विचारनात, कित्याक आज मनीस दुबळो जाला. हो एक म्हत्वाचो प्रश्न, एका म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आमी चर्चा करतात. प्रश्न असो की सरकारान सोंपेपणां दिवन उपकार पडना, चळवळीचोय भाग आसता. सरकारान जी सोंपेपणां दिल्यान ताजो चडान चड लाव घेवन ही चळवळ आनीक मुखार वतली, लोकां मदीं वतली आनी चळवळी मार्फत भाशेचो विकास घडटलो, हो म्हत्वाचो प्रश्न. आनी त्या नदरेन कोंकणी अकादमीचेर आमकां चर्चा करपाची आसा. पूण ह्या चर्चेक फुडें वचचे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां परतून एकदां येवकार दितात. कोंकणीचो विकास म्हळ्यार कितें ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करतात. काल जी पळय घटकराज दिसाची कार्यावळ जाली तातूंत राज्यपालांनी कांय विधानां केल्यात, मुख्यमंत्र्यांनी कांय गजाली सांगल्यात. ह्या सगळ्या अनुशंगान जेन्ना चर्चा करता तेन्ना म्हजो दिलीप बाबाक प्रश्न आशिल्लो, तुमी फक्त सरकारा कडेन रावल्यात, सरकारान सगळें करचें. तुमची कोंकणी अकादमी सरकारान नियुक्त जावं, पण थंय अशे लोक येतात जे वेगवेगळ्या संस्थांतल्यान येतात, तांची निवड जावन येतात, इतल्यो संस्था काम करतात, तांचेर एक प्रेशर ग्रूप आसपाक आशिल्लो कोंकणीचो बरो विकास करपाचो. अशे कांय जाण येतात जांकां कोण वळखय ना.
दिलीप तूंय आसा कोंकणी अकादमींत हें कितें चल्लां? हांव जेन्ना सरकाराची मदत म्हणटा हय. हांव फाटली 15 वर्सां सरकाराची एक जायरात घेनासतना बिंब नांवाचें एक मासीक चलयतां आनी आज ताचो वाचक 40,000 आसा अशें अवधूत तिमलो आसा पळय ताणें ताजें स्टडी करून म्हाका एकदां म्हणिल्लें अशें. जर म्हयसारको मनीस एक मासीक सरकाराची मदत घेनासतना चलोवंक शकता, ऑफकोर्स सरकारान जर मदत केल्ली जाल्यार ती आनी बरें जावपाचें, तो विशय सोडात. कोंकणी अकादमी कडेन येवया. कोंकणी अकादमी ही गोंयच्या जनतेची अकादमी. आमी केन्ना केन्ना लोकांक शिंगतात, लोक कशें करिनात तशें करिनात. कोंकणी अकादमी करता कितें हो कोंकणी अकादमीकूच खबर ना. खरें म्हणल्यार कोंकणी अकादमीचें काम आशिल्लें की कोंकणीचो विकास सगळे तरेन कसो जावं येता हाचो एक आमकां रिपोर्ट तयार करपाक जाय. आमकां अकादमी कितें हेंच खबर ना. एकेडेमीक काम जें करपाचें आसता ताजो कोणा कडेन कसलेंच प्लॅनिंग ना. फक्त सरकार वर्साक तांकां 2 कोटी दिता अशें म्हणटात, पूण ते 1 कोटी म्हणटात वा 1 कोटी तांकां पगाराक वता, तांचे कडेन पयशे आसनात, अश्यो खुबश्यो गजाली पेंडींग पडून आसात. म्हणटकच दामोदर कोंकणी अकादमीचो विशय सदांच चर्चेक येता. आमी आतां फाटल्यान दिलीपान म्हणलें 15 वर्सां, पूण आमी आतां फाटले 20-25 वर्सां पळयतात. कोंकणी अकादमीक एक दिशा आसा अशें दिसना. दिशा ना. दुसऱ्या अर्दान आमचे राजभास विभाग आसा. राजभाग विभागाकय कितें दिशा आसा अशें दिसना. तुजो हाजेर अभ्यास आसतलोच. कोंकणी अकादमी फक्त पुस्तकां हें करता, विकती घेता. प्रकाशीत करता, विकती घेता. हय. पूण बाकीचो एकेडेमीक वाव जो जावंक जाय आशिल्लो तो जायना. म्हणजे अकादमी जेन्ना स्थापली तेन्ना ताजे उपरांत हांव भाऊ काकोडकाराक, पुरुषोत्तम काकोडकाराक मेळटालो केन्नाय. तो म्हणटालो अकादमी म्हणजे कितें समजल्यात तुमी, थंय तपस्वी बसतात, थंय ते अभ्यास करतात आनी कितें. पूण हांगा एकूय तपस्वी न्हय, कोणूच दिश्टी पडना. ते सगळे बसल्यात ते ब्युरोक्रट. आनी दिलीपान म्हणलां तशें पगार सगळो, पगाराक सगळे पयशे वतात. बरोबर. 60-70% निधी उरलें कितें. पूण ताजो तो एक वेगळो बजेट एड करूंक जाय आशिल्लो. बरोबर. नाही हांव तें म्हणना. कोंकणी अकादमी स्थापन करपाचो एक उद्दिश्ट आशिल्लें. उद्देश आशिल्लो तो असो की कोंकणीचो शास्त्र शुद्ध अभ्यास जावचो. जसो विद्यापीठ आसा तशें जायना. तशें तें आसचें. पूण मागीर तशें जाल्यार एक कोंकणी चळवळींतल्यान एक बुलंद आवाज येवपाक जाय आशिल्लो की हे तुमचे प्रायोरिटीज आसपाक जाय, हे अग्रक्रम आसपाक, ही कार्यावळ आसपाक येदो म्हणलां तशें सगळ्यांची पोटां भरल्यान. म्हळ्यार आनी तूं म्हणटा तसो तूं कोण वळखना पळय ते गांवांतल्यान आमच्या संस्थांतल्यान येतात लोक, ते तांचे प्रतिनिधी. पूण तांचे कडल्यान कितें काम जाता आनी कितें आमचो तूं विद्यापिठांनी वतालो कांय दीस. विद्यापिठान गोंयच्या विद्यापिठान कोंकणी आसा. देशांतल्या एकमेव विद्यापिठान जर कोंकणीचो वावर जर चलता तो चलता गोंय विद्यापीठ. ताच्या संदर्भात तुजें मत कितें आसा? गोंय विद्यापिठान एक शिक्षणाचें काम चलता, पूण थंय एक वेगळो एक डिपार्टमेंट हाजो जावंक जाय आशिल्लो फॉनेटिक्साचेर बी, पूण खबर ना. दिलीप आतां पळय गोंय ना. दिलीप म्हाका तुजें फ्रँकली मत जाय. ना दिलीप म्हाका पळय, वी आर सिरियसली डिस्कसींग ऑन द कंट्रिब्युशन ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी. तूं गोवा युनिवर्सिटीन भितर कांय वेळार तुजें लक्ष आसा. सो गोवा युनिवर्सिटीचेर तुका भाश्य करचें दिसना. आतां गाणेकारान जें म्हणलां पळय ताणें मातसो भीत कित्याक म्हणलां खबर ना, पूण गोवा विद्यापिठान जेन्ना कांय लोक आशिल्ले टिचर म्हण आशिल्ले तेन्ना तांकां तें पॉल्युशन आशिल्लें. आज प्रॉब्लेम कितें जाला की जाणटेले जे आशिल्ले रिटायर जावन गेल्यात त्या खातीर उदय भेंब्रो म्हण हरिचंद नागवेकार अशा लोकांक हाडून तें शिक्षण दिवचें पडलें. ऑफकोर्स तांचें नॉलेज बिलेज आसा पळय तें सगळें त्या वेळार मेळ्ळें. पूण उपरांतची जे पळय कोणी लोक आयिल्ले पळय आसात ते शिक्षक म्हणून तातूंत 1-2 शिक्षक जर सोडले जाल्यार बाकीचे पळय आसात तांकां फक्त डिग्री आसा MA म्हणून तांकां ते अपॉयंट केल्ले आसा. तांकां MA लेवलाचेर पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर जें शिक्षण दिवपाक जाय विद्यार्थ्यांक तें कशें दिवप, तांकां कितें नॉलेज जाय, तांकां स्वताची तयारीच ना. हांव सद्या म्हज्या एका स्टुडंट्साक हांव ट्रेन करतां MA हाका. जेन्ना तांकां ते टिचर शिकयतात तांकां शेणै घेवपाक कितें म्हणटा तें खबर ना, तांकां पुंडलीक नायक कितें म्हणटा तें खबर ना, तांकां रविंद्र केळेकार कितें म्हणटा तें खबर ना. अशें आसतना ते प्रोफेसर म्हणून आयिल्ले आसात. आरे तूं पापयारो तुमी शिकूंक जाय, अभ्यास करूंक जाय. हो एक न्ही सदांच एक द्वंद्व आसता. आमी पळयलां द्वंद्व अशें की कितें आसता खंयच्याय तूं राज्यान वच त्या भाशे खातीर काम करपी चळवळींतले लोक, कार्यकर्ते, लेखक आनी युनिवर्सिटी किंवा अशे तरेचे सरकारान स्थापन केल्ल्यो बॉडीज हांचे भितर न्ही सदांच एक वाद आसता की ते सारकें काम करना म्हणून.
पूण त्या लोकां कडल्यान अश्यो आमच्यो खुबश्यो भाशा आसात, प्रगत भाशा, तांचो एक दबाव त्या सरकारी संस्थांचेर आसता. गोंयान भितर आसता तरेचो दबाव निर्माण करपाक कोंकणी चळवळीक अपयश आयलां. आतां 2 हे म्हत्वाचे फुडारी सांगतात तें खरें. विद्यापिठान भितर जर सारकें चलना हाका कोण दोश? राजभास विभागान जर बरे तरेन कोंकणीचें काम जर चलना हाका फक्त सरकार दोशी ना. त्याच भशेन कोंकणी अकादमीन ज्या पद्दतीन कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलां त्या पद्दतीनच लोक येतले न्ही. आनी कॉन्स्टिट्यूशन कोणें तयार केलां? सरकारान करूना. कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलां कोंकणी लोकांनी. थंय जर अशे तरेन जर लोक येतात तांणी चिंतपा जाय आशिल्ली. सेवा मंडळां, सेवा जी पळय संस्था आहात कोंकणीच्यो तातूंतल्यानच लोक येतात, रजिस्टर्ड संस्था. आतां त्या रजिस्टर्ड संस्थांतल्यान जर अशे कांय लोक येतात जांकां फुडाराच्या भवितव्या संदर्भात तांचे कडेन जर कार्यावळ ना जाल्यार कितें करतलो? ह्या बद्दल तुका तुजी हय म्हाका पडटा तुमची कशें आसा, सरकाराकूच जापसालदार धरूंक शकना. जेन्ना काल गव्हर्नर उलयले आनी तुमी ते ओपनिंग तुमच्या रिमार्क्सान म्हणलें की गव्हर्नरान सांगलें की कोंकणी 4 स्टेटींनी उलयल्ल्या कारणान 5 स्टेटींनी उलयल्ल्या कारणान कोंकणीचें मातशें दुसरे तरेन प्रोत्साहन करपाचो आतां वेळ आयला. आनी आय कंप्लिटली एग्री. सेकंडली चीफ मिनिस्टर उलयला की कोंकणीक आमी प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. स्पिकर उलयला आनी तुका सांगता यतीश, तुका हांव सांगता म्हाका असो पयलो मुख्यमंत्री दिसलो दोतोर प्रमोद सावंत, आनी ताची जाहीर रितीन तोखणाय करपाची गरज. पयलो मुख्यमंत्री जाणें एका स्टेट फंक्शनान कोंकणीची इतली बाजू मांडली. एब्सोल्युटली. आनी ज्या तरेन ते उलयले मालवणाक वचून ते खरीच तोखणाय करपा सारकी. पण हांव एकूच सांगता की सरकाराच्या कार्यांतल्यान म्हाका दिसता की कोंकणीक फूल ह्या एटेन्शन आसा. पूण इम्प्रुवमेंटाकूय खूब स्कोप आहा. पूण हॅविंग सेड दॅट वन थिंग आय कॅन से की लोक जे आसा पळय गोंयचे लोक, कोंकणी भाशी लोक, आमी आतां कोंकणी चळवळ जाली, अपयशी जाली काय कितें जालें तें ताजेर उलोवचें न्ही. पूण आय फील आतां वेळ आयला की सर्टन गोश्टी लोकांनी चिंतून फुडाकार घेवपाची. सारकें लोकांनी चिंतपाक जाय. आतां कोंकणी अकादमी जायत. कोंकणी अकादमीन कितले गोंयकार लोक वता, बरोबर, पुस्तकां वाचपाक वता. सेंट्रल लायब्ररीन वचा. सेंट्रल लायब्ररीन हांव खुबदां वता तेन्ना कोंकणी सेक्शन पळयता. कितले लोक आसता थंय. थोडे कोण एक जाणटे लोक आसता, कादंबरी वाचूंक येता नाल्यार एक्सचेंज करूंक येता. आनी युनिवर्सिटींतले MA BA स्टुडंट्स बी आसता. जनरल पब्लीक जो आसता गोंयकार तो खंय आसा. सो म्हाका दिसता की गोंयकार ह्या नात्यान आमी कोंकणी वाचपाची गरज आसा. सामकें न्ही. आतां परत म्हाका घाणेकार म्हाका सांग, तुका आतां दिसता की कोंकणी अकादमीची जी पळय घटना आसा हय ती बदलपाची गरज आसा म्हणून? ती घटना हांवें वाचूना, पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की कोंकणी अकादमीन जो वाव करपाचो तो एका मनशान केला. हांव म्हजें व्हडपण सांगिना. सुरेश बोरकाराच्या आदारान हांवें कितलींशींच पुस्तकां निर्माण केलीं, फॉर्मेशन ऑफ कोंकणी म्हणून. आनी ताजे उच्चार, उक्ते उच्चार, धांपते उच्चार हें तयार केलें. हें कोणें करपाचें? एका मनशान न्हय. हें तपस्वी म्हणटात आनी करपाचें. ते तपस्वी खंय आसात? बरोबर, खबर ना. पूण एक सांग म्हाका, आज कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष कोण जावचो ह्या विशयाची जेन्ना चर्चा येता तेन्ना आमचे कडेन नांवांच नासतात. एक लक्षात घेवपा जाय न्ही, एक तरूण भुरगो जाय जो खूब वेळ दितलो, कोंकणीचे बद्दल ताका आस्था आसा, कळवळ आसा, अशें आसा न्ही. एक 4 नांवां येवपा जाय न्ही. सरकाराकय तुमी सजेस्ट कित्याक करनात? करात की बाबा हे लोक आसा. 4 नांवां न्ही, ताका जो पयलीं कोण वचून मेळटा ताका. ना अशें जायना, अशें जायना. इनफॅक्ट म्हाका तुका सांगपाक गजाल म्हळ्यार मनोहर पर्रीकर आसतना म्हजी ताजेर चर्चा जाल्ली. ताणें म्हाका सांगलें नांवां दी. हांवें ताका 2 नांवां दिलीं, तातूंतली एक मनीस निवड जाली. सो निमाणें कशें आसा की आमचें काम नांव सजेस्ट करपाचें, आमचें काम बरे लोक थंय येतले हें पळोवपाचें. म्हाका याद आसा कित्याक जो ज्या मनशाक अपॉयंट जाल्लो हय त्याच मनशान म्हाका सांगिल्लें हय की तेन्नाचे मुख्यमंत्री तुमचेंय नांव सांगिल्लें म्हाका, बरोबर, सुरेश बाब आमोणकर. सारकें ताणें सांगिल्लें म्हाका. सारकें खरें की कशें आसा की आमचें काम बरे लोक थंय येवप, बरे लोकांनी नांवां सजेस्ट करप, बरे लोकांनी थंय बसप आनी थंय जे कोण बसता ताचेर शेकयत उरपा जाय आमचो न्ही. ते बसले की आमी थंड पडटात. तुमचे कडेन व्यासपीठां आसात वेगवेगळी, थंय तुमी अशे तरेची प्रश्नांची चर्चा करपा जाय. आतां दिलीप म्हाका सांग, पयर कोंकणी परिशदेचें अधिवेशन जालें. ह्या परिशदेन कोंकणी चळवळीक दिशा दिवपाचें एक तरी ठराव आयलो जाल्यार सांग म्हाका. ही परिशद पयलीं जाले पळय ती 2 वर्सां पयलीं जावपाची आशिल्ली, पूण कोरोनाक लागून ती जावंक पावली ना. तेच विशय 2 वर्सां पयलींचे तेच विशय तांणी तशेंच दवरून तांणी ह्या वेळार ती परिशद मुखार व्हेली. आतां ह्या लोकांक इतलेंय खबर ना की 2 वर्सांचो जो काळ सरला तातूंत देश
गोंय खूब मुखार पाविल्लें आसा. म्हणटकच त्या काळार जे विशय घेतिल्ले पळय ते कुशीन काडून वडोवन नवे विशय घेवन ही परिशद मुखार व्हरूंक जाय आशिल्ली. पण ती इतली स्टेग्नंट जाली थंय आनी थंय तांणी फक्त ते एक मिरोवपाक जाय जावं कितें ती बोगावळ करून आमची कार्यावळ सोबत आयल्या. हांव तुमचे कडेन परत एक एकल्यान विचारता. घाणेकार अखिल भारतीय कोंकणी परिशद म्हणून जी पळय बॉडी आसा ती एक्टीव आसा. ती कोंकणी चळवळीचे उत्फर्के ती परावर्तीत करता. पयर जी परिशद जाली तिणें कितें भरीव काम केलां नाजाल्यार ही भोगावळ कित्याक? बोगावळ चलता ते, हां बोगावळच चलता. मागीर तातूंत इतली तुमचो वर्सां हांव पळयतां तशेंच चलता. मागीर पळय आतां यतीश कोंकणी चळवळीचे हे 2 म्हत्वाचे फुडारी कितें उलयतात ते. कोंकणी अकादमी सारकी चलना, राजभास सारकी चलना, कोंकणी भाशा मंडळा बद्दल तांची मतां हांव जाणा. त्या भायर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आहा ताकाय दिशना. म्हाका फक्त एकूच सांगपाचें आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान व्ह्युअरांक आनी गोंयकारांक जाता तितल्या गोंयकारांनी प्रोएक्टीव भाशे खातीर जावपाची गरज आसा. आपल्या परीन आपल्या कार्यांतल्यान बरोबर जाता तशी कोंकणीक प्रोत्साहन दिवपाचें कार्य करचें. बरोबर. फिल्मां पळया, पुस्तकां वाचा, एसे कॉन्ट्रिब्यूट करा पेपरांक, तांच्या मॅगझिनांक कॉन्ट्रिब्यूट करा, कितें तरी करा, पूण भाशे खातीर हातबोट लाया. सामकें खरें. ह्या कार्यावळीचे निमाणे कडेन म्हाका तेंच सांगन दिसता की पयर राज्यपाल बरें उलयलो. राज्यपाल पिल्लय हांणी सांगलें की 5 राज्यांनी उलयतात तिका आनीक सोंपेपण दियात, तिका खाशेलो दर्जो दियात. मुख्यमंत्र्यांनी हांवें आतां म्हणिल्लें अशें दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय करपाक जाय. तांणी कोंकणी संमेलनाच्या व्यासपीठाचेर बरे तरेन उलयलोच, पूण काल तांणी अशे तरेन सांगलें की कोंकणीक आनीक सोंपेपण दिवपाक सरकार तयार आसा. ह्या भाशेचो आनीक उदरगत जावपाक जाय. कारण ते जाणा आसात की कोंकणीक राजभास केल्ल्यान घटकराज्य मेळ्ळें, घटकराज केल्ल्यान 40 आमदार जाले, आज जवळ जवळ 12 मंत्री आसात. सरकाराक येदे व्हडले पावर्स मेळिल्ल्या ते कोंकणीक लागून मेळिल्ल्या. सो ह्या फाटभुंयेचेर आमच्यो कोंकणी संस्था जाणी ह्या सबंद चळवळीक दिशा दिवप, सरकाराक फाटल्यान रावन सरकाराक मार्गदर्शन करप तें घडना. आमचे हांगा दामोदर घाणेकार आसा, दिलीप बाब बोरकार आसा, हे आपले परीन काम करतात. पूण एक चळवळीचो भाग म्हणून जी पळय कितें वेगवेगळ्या पावंड्याचेर चळवळ चलता. सरकाराक घाणेकारान सांगलें आपूण सरकारी जे पळय सेवक आसा तांकां ट्रेनींग दितालो, ती चळवळ ती बंद पडल्या. आमच्यो संस्था सारके काम करनात, संस्थेन भितर बरें लिडरशीप येना. हें सगळें न्ही कोंकणी चळवळीक बादेकार ठरता. कोंकणी सरकारान सोंपेपणी दिल्यार सुद्दां कोंकणी चळवळींतल्यान जे पळय कितें हातभार लागपाक जाय आशिल्लो सरकारच्या येवजण्यांक, सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांक तो हातभार हांगा लागना. म्हाका ही चर्चा सामकी उदास अशा चर्चेन ती सोंपोवपाची ना. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, हातूंतल्यान एक वाट काडपाची गरज आसा. आमची चर्चा जे कोण आयकतले तांकां हातूंतल्यान स्फूर्ती मेळटली. आनी जी गोंयची भास कोंकणी आसा, किंवा आमी अशेंय म्हणुया की खंयचीय भास, आज ती मराठी जावं किंवा कोंकणी जावं, ह्या भाशे खातीर तळमळीन काम करपी लोक खूब थोडे आसात. वेगवेगळे कोश निर्माण जावपाची गरज आसा. सरकारी वेगवेगळे परिभाशीक कोश सरकारा खातीर लागतात ते तयार करपाची गरज आसा. दुर्दैवान जाता अशें की ताका लागपी जे पळय कितें मनीसबळ आसा किंवा एक्सपर्ट्स आसात ते उणे पडटात, तांकां लागीं हाडपाचो प्रयत्न जायना. वेगळेच लोक सत्ता आनी कदेलां सांबाळून बसल्यात अशें आमकां म्हणून दिसता. पूण हातूंतल्यानय वाट काडपाची गरज आसा आनी ह्या चळवळीक एक नवी दिशा फुडाराक मेळटली अशी आस्त आमी बाळगितात. आनी इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपयतात. घाणेकार बाब, यतीश बाब आनी दिलीप बाब, तुमी आमचे हे कार्यावळींत आयले आनी तुमी तुमची मतां परखडपणान मांडली म्हूण तुमचो हांव उपकारी आसा. इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपता. तरी तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.